देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22 वोळ 7 ते 15. एकदां जेजून म्हटलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां पोरी उतरांचो बोंदबोण करूं नाकात. उतरांची चोड बोदबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी ताचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जायत जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ जेजून शिकयलें प्रार्थना. आमच्या बापा आमी जायते पावटी म्हणटा, पूण केन्ना तरी आमी आमचें लक्ष ह्या वळींचेर घालता काय, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगस. प्रार्थना न्हयच उतरांचो बडबड, पूण जिवितांत वेव्हारांत घालपाचें साधन म्हूण जेजू आमकां उगडास कोत्ता. 1995 वर्सा सिस्टर राणी मारिया हे माद्री भयणीक उदयनगर मध्य प्रदेश ह्या जाग्यार समंदर सिंह तिचे कुडीक 50 वयर पावटी सुरी घेवन गाये कोत्ता आनी तिका जीव येशी मारता. पूण कांय वर्सां उपरांत राणी मारियेची दुसरी माद्र भयण सिस्टर सॅमी पॉल बोंदकोणीन वचून समंदर सिंह हाच्या हाताक राखी बांदता आनी भाव म्हूण ताका पाचारता आनी बोगसोणें दिता. समंदर सिंह आपलें पातोक रोडटा आनी जिवीत बदलता. आमच्या बापा म्हणटना आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक आनी दुसऱ्या सवें काकळूत दाखोवंक आमकां आदार मागुया. आमेन.